डिपार्टमेंट आपय आनी ही जजमेंट आहाय आनी हे तुमगे बिल तुम पास केले ते आहा हे कायद्या प्रमाणे आहा आनी आहा जाल्यार कॉन्स्टिट्यूशन आहा प्रमाणे आहा जाल्यार तुवें एसेंट दिवचें आनी जे कायद्या प्रमाणे बसना अशें दिसलें तुका जाल्यार तुवें तें प्रेसिडेंटा कडेन धाडचें कित्याक आमी जें प्रेजेंट केलां तें इट इज नॉट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड यू हॅव टू प्रेजेंट इट कित्याक हें जे षडयंत्र घडलो आहा हेज्या पयलें भुमिपुत्रा बील ऑगस्ट 2021 हाडलें फेब्रुवारी 2022 इलेक्शन जाली आनी मागीर 2023 एसेंब्ली परत तें भायर उडयलें हीच गोत हेज बिला जावपा बट हितून डिफरन्स कितें हिंगा आतां गोंयकारा कडेन पयशे घेतले गोंयकारां कडेन तुगेले 300 स्क्वेअर मिटर तुज्या नांवान करपा जाय म्हणून उमको फी लायतले आनी तुगे डिपॉझिट रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक घेतले आनी तो गोंयकार गरीब गोंयकार आज पयशे दिवन आपल्यागे पयशे सरकाराक दिवन तो उठलो आनी सरकार सांगतलो आमी तुगे पयशे घेयलो आहाय आमी तुगे कोतले आनी तुगे कोतले भुमिपुत्रा भाशेन मागीर 1 वर्सान 2 वर्सांनी हेंय बील भायर उडयतले आनी ते गोंयकारागे पयशे थिंगा ते उरले सो दिस इज ऑल टू स्क्वीज मनी आउट ऑफ पुअर गोन्स 1 सप्टेंबर सन सरकारान सांगलो तुमगेले जे आहा ते तुमी हाडचें डॉक्युमेंटेशन आनी करचें म्हूण तुमी एप्लाय करचें म्हूण तुमगे गोंयकारांक एकू अपील यू प्लीज होल्ड ऑन डू नॉट पे एनी मनी टू द गव्हर्मेंट तुमगे बाट आहा तशेंच कित्याक एज एन एग्जाम्पल तुम समज आज जे जमनीचेर रावताय सरकारागे जमनीचेर रावताय हुंय रावताय तूं वर्स तुम रावताय आनी तुमकां समज 1000 स्क्वेअर मिटर आहा 800 स्क्वेअर मिटर आहा 700 स्क्वेअर मिटर आहा सरकार म्हणटा 300 स्क्वेअर मिटर आपण तुज्या नांवान कोता इल्लिगली हा उल ते 400 स्क्वेअर मिटर तू पोतून दी सो 700 स्क्वेअर मिटर्स गोंयकाराको आहा ती जमीन तू 300 स्क्वेअर मिटर म्हणटा ते हारीकोर पयशे इल्लिगल हारीकोर आनी 400 स्क्वेअर मिटर तू पोतून सरकाराक सो ते भाशेन हें आज ते मुळो आहा सो म्हाका दिसता हें षडयंत्र आज इट इज ओनली टू ब्लफ द पीपल ऑफ गोवा गरीब गोंयकाराक घर आपल्याक जाय आनी तें आपल्या एक नांवान जाय पूण तें नांवान करतो जाल्यार कुमदादी कोड आहा आनी कुमदादी कोडा प्रमाणे ते कुमदादी बरें तूं अप्रोच जावन तुवें तें कितको प्रोसिजर तो फॉलो करचो हो प्रोसिजर रॉंग आहा हिंग सरकार पयशे घेतलो तुगे उलती जमीन पोतोन आपण घेत म्हूण तूं फटयतलो आनी हे गडबडान तुगे घर आनी घराबो आनी तुगे आख्खी फॅमिलीगे जो सुसेग आहा हो सुसेग हो सरकार पिडे करून उडयतलो सो गोंयकारांनी पयशे हेंकां दिवचे न्हू आनी तुम जे भाशेन सद्या जियेताय तेच भाशेन तुमी रावचें कंटिन्यू करचें हे जे कुमदादी को तुमगे जे घर आहा जे कुमदादी जमनीच्या ते कुमदादी कडेन अप्रोच जावन ते कुमदादी जो प्रोसिजर आहा जो लिजा दिवपा प्रोसिजर आहा जो प्रोसिजर आहा ते भाशेन तुमी हे करून घेवचें बट पयशे जरी तर तुम सरकाराक दिवपा लागले हे पयशे तुमगेले बुडटले आनी हो सरकार तुमगे गरीब लोकां गेलो तुम रीण काडून कित्याक 1000 रुपये दिन काय तुम 300 स्क्वेअर मिटर जमीन दिवपा नाय ते तुमको पयशे घेतले 300 स्क्वेअर मिटराचे आनी हे तुमको पयशे घेवन तुमकां फटयतले सो म्हाका सांगता वी हॅव टू बी केअरफुल I am just creating an awareness. We have shown that this is unconstitutional. This has been illegally drafted, same like the Bhumiputra bill. This is the revision of the Bhumiputra bill. As for makeup करून नाव दुसरी घातलेले हा, but it is Bhumiputra revision 2 bill. Okay. वेंजी बाब वन मोर थिंग तुमकां एकूच विशय विचारता कित्याक फाटल्या फावटी जी कोमनिदाद लँड आहा पळय तुमच्या सगळ्या गांवकारांची सो हे कोमनिदादी लँडीन ही घरां येयली कश्यो हो एक मोठो प्रश्न आला जे हांव सांगूंक सोदीत तें सिंपल जे कुमदादी आपल्या गेले गांवकारी सिस्टम आपल्या गेलो सिस्टम फॉलो केलो तो सिस्टम इज व्हेरी वेल डिफायन्ड हे सगळीं जाणां शेतां घर बांदपा जायना पॅडी फील्ड आहा थिंग घर बांदपा जायना तो कितलीय डॉमिसायल आसूं तूं शेतां घर बांदपा जायना समज मुको देखून डॉमिसायल आहा 30 वर्सांची 40 वर्सां हांव हिंगा जालें तेन्नासून मुज्यान शेतां घर बांदपा जायना सो हे कायदे जे आहाय हे फिक्स आहे आनी हे कायदे जमीन सांबाळपाक केलो आहे आनी जमीन जो तो सांबाळपा जाय प्रत्येक कुमदादी जावं गांवकाराक हे सगळें खबर आहा कोण घर बांदिलां कित बांदिलां ते ती कशी येयली काय म्हणटा कोमनिदाद जर आसतना गांवकार आसतना एक कोमनिदादी जाग्यांनी घरां येयली कशी इतकी आज हांव तुका एक दुसरे भाशेन कंपॅरिजन करून आन्सर दिता तुका आज हेल्मेट घायनासतना आमी सगळे हिंग येताय कितकोन पावले जेन्ना कायदो आसतना कायदो आहा न्हू हेल्मेट घालपाचो पूण हेल्मेट घायनासो सगळे आमी हिंग पावताय कितकोन पावले कित्याक सिस्टम ना हेल्मेट कंपल्सरी करून सगळ्यांगे सेफ्टी सांबाळपाक सिस्टम आहा की इल्लिगल घर बांदपा जायना कांय एनकरेजमेंट करपा जायना पूण सगळे एनकरेज करता सगळे आपले कायदो भायर करता न्हू कायदो भायर करता ते करताच जे भाशेन आमी सगळे कोण आहाय ते हेल्मेट घायनासो पावता कायदो आहा पूण आमी पावता न्ही कायदो आसतना आमी पावता हेल्मेट नासतना तेच भाशेन आन्सर लॅप्स जाल्या म्हणटा तुमी
सरकारागे लॅप्स ना आहा कोमनिदातीची लॅप्स ना तितून सगळ्यांगेले लॅप्स आसताय न्हू बट हू इज द मेन फेलियर हू इज पुटिंग एन एडमिनिस्ट्रेटर इन द सिस्टम गव्हर्मेंट हॅज पुट एन एडमिनिस्ट्रेटर न्हू सो हू इज द फायनल हे की लॅप्स जाता जाल्यार हुंय वे द बक स्टॉप्स इट स्टॉप्स एट द कुंदाद और इट स्टॉप्स एट द एडमिनिस्ट्रेटर हू इज द पर्सन हू हॅज टू टेक एक्शन सो सी लॅप्स जाल म्हूण संवसार काबार जायना लॅप्स जाल म्हूण तूं इलिगली गोंयकारां कडेन पयशे घेवपाक शकना न्ही कुंदादी कायदा आनी तूं वर्स कायद्याचेर लोक रावन येयलो आहा लावना म्हूण ना सो आय थिंक दिस इज अ व्हेरी क्लियर मेसेज द गव्हर्नर हॅज सेड ही वील लूक इन टू दीस मॅटर ही इज देर टू गार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हें तेगेली उतरां ही इज देर टू गार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आनी आमी ताका सांगलें यू हॅव टू आस्क call the legal department and you please ask the legal department to tell you whether the constitution of India is guarded with this bill. हे bill जोरी तोरी हिमाचल प्रदेशाचे जजमेंट आहा सुप्रीम कोर्टात कम्युनिटी हाऊसेसाचे जजमेंट आहा हेजे कंपेअर करचे आनी हे जाता जाल्यार गोंयकारा कडेन पयशे दिवचे पयले हे क्लियर सांगचे की दिस इज नॉट इन वायलेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आनी हे क्लियर दिवचे आनी हेजेर मागीर एसेंट येवची तुमचे नेक्स्ट स्टेप्स कितें आसले जायना जाल्यार तसो ना ऑलरेडी वी आर इन द प्रोसेस वी हॅव नाव टेकन सिग्नेचर्स एंड इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग सिग्नेचर्स पयलीं आमी प्रेस गेल्ली 24 तारखेर आमगेले कुमदादी कोडाचेर एक अवेरनेस एक म्हायती दिवपाचो प्रोग्राम आहा सगळे कुमदादी आमी उल मारलो तो फर्स्ट स्टेप सगळे कुमदादी उल मारलो ज्यो ज्यो कुमदाद्यो आज हिंग येवन त्यो सायन दितल्यो नेक्स्ट स्टेप आमी त्यो कुमदादीक 24 तारखेर सांगतले की यू ऑल हॅव टू रायट अ लेटर टू युअर पंचायत ते गांवच्या कुमदादीन आपल्यागे पंचायती बरोवचे आनी आपल्यागे पंचायतीक असो रेजोल्युशन घेवचे तो सेकंड स्टेप हे सगळें घेवन मागीर तेन्ना म्हणल्यार गव्हर्नर कन्सेंट दिता या प्रेसिडेंटा जाता ते करतले आनी देन वी हॅव टू मेक एन चॅलेंज टू दीस गव्हर्नमेंट पूण वास्को दोन कोमनिदातीन सपोर्ट केला त्या बिलाक आनी ते म्हणटा कितें जावचें लीगल एट द एंड ऑफ द डे कोण सपोर्ट करता कोण सपोर्ट करना हें आसतलेंच हें आसपाना म्हूण ना बट आवर क्लियर थिंग इज we are binded by the constitution of India we are all taking an oath when we become representatives and we are here to guard this constitution and I think that is and this is what is सर जेन्ना ते सपोर्ट करता तुमी अपोज करता अशें कित्याक लागून जाता हे मरे घुसपायन फायदो ना एट द एंड ऑफ द डे सरकारान एक इलिगल बील तुजे असो सामान्य गोंयकाराक वचोन पयशे घेवपाक इंट्रोड्यूस केल्ला आनी तुगे ते पयशे घेवन तुका रिणान दवरपाचो प्रयत्न तूं आतां 10 लाख 20 लाख रुपये ते 300 स्क्वेअर मिटर घेवपाक रीण घेतलो आनी तूं लायफ टायम रिणा उरतलो मुगे एकूच हे मागणें तुमकां 300 स्क्वेअर मिटराचे हे 5 लाख 10 लाख 15 लाख घेतले आनी तुमकां रिणान दवरतले सो प्लीज डू नॉट पे मनी टू द गव्हर्मेंट बिकॉज दिस इज एन इलिगल बिल सर इट विल बी चॅलेंज इन हायकोर्ट कोर्टान चॅलेंज करूंक शकते येस हय म्हजें नांव आग्नेल फुडतात हांव प्रेसिडेंट ऑफ सिंचिनी कम्युनिदाद हांव आज आयलां आमचे सगळे कमिटी मेंबर्स आनी आमचो कॅप्टन वेंजीबाब तो प्रेसिडेंट ऑफ कम्युनिदाद ऑफ कारांबोली आनी म्हाका एक सांगपा जाय जें पळय आतां न्यू बील जें पळय आहा टू लिगलायज इलिगल स्ट्रक्चर्स ते नेम इट सेल्फ इलिगल आहा तें तुज्यान लिगल करपा जाय आनी पयलीं सद्या हे अंडर लेजिस्लेशन जें पळय हाडटात तें लेजिस्लेशन कितें हांव इंग्लिशीन एक शब्द सांगता अल्ट्रा वायरस म्हळ्यार तुगेलो अधिकारा वयर वयताय तुमी लेजिस्लेशन आहा तें एंड इट इज इन्फ्रिंजींग ऑन आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वीच सेज इक्वेलिटी फॉर ऑल सिटीजन्स सगळे जे पळय आमी सामान्य मनीस आहाय सगळे एक नदरेन चोवपा जाय आनी हितून पळय आतां समज हांव एक सामान्य मनीस हांव सगळे एक जागा घेता लायसन्स काडटा टावन प्लॅनिंगाचें पंचायताचें कन्वर्शन सगळे घेता फॉरेस्टाचें कोणाचें जावन आनी एकटो मनीस सामान्य मनीस आहा तो कोणागेले कोणी भाटां वयता स्कॉटर थिंग रावता थोडीं वर्सां वीथ ब्लेसिंग्स ऑफ आय डू नॉट नो कोणाक कितें ब्लेसिंग मेळटा म्हण ताका आनी तो आतां आपणाचो हक्क आहा म्हण थिंगा आनी हो गव्हर्मेंट भायर सरला तें लिगलायज करपाक हें कशें लिगलायज करपाक जाता आतां कोण इरेग्युलर एक हें आसता आनी इलिगल तूं आपणागे भाटां कितें बांदतें ओके तुज्यान म्हणपा जाता इरेग्युलर हांव सारकें करतलो कितें हें करून पूण तूं आतां दुसऱ्यागे भाटां वयता यू आर अ ट्रेसपासर and you are breaking all the laws, okay, staying there as a squatter, and the government is helping
this person who is actually an illegal person, हे कशें जावपा जाता? एक जालें दुसरें आमची कोमुनिदाद जे पळय आहा शेंकड्यांनी हजारां वर्सां पयलीं आसली आनी ताका आमी गांवकारी म्हणटाली ती आमगे पुर्वजांनी हाडून दिल्ली आमकां आनी हिंगा गोंयांत आमकां सगळें हें सांबाळपाचें हांव आनी एकच हें मांडटा हिंगा एक सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट आहा जसपाल सिंग वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब तितून कम्युनिटी लँड जे पळय आहा ताणें म्हणलां द गव्हर्मेंट इज ओनली द कस्टोडियन एंड द केअरटेकर ऑफ द कम्युनिटी लँड यू आर नॉट द ओनर ऑफ द आनी हितून कितें जालां कोमुनिदाद जे पळय आहा इज ऑल्सो कम्युनिटी लँड आनी एक टायमार आमचो हिंगा चीफ सेक्रेटरी आहलो श्रीवास्तवा सो तेन्ना सुप्रीम कोर्टान सगळी स्टेटींक तेणें नोटीस धाडली कोणाली इलिगल स्ट्रक्चर्स आहाय ती तुमी सांगून दिवचे आनी तुमी एक्शन घेवची ती सगळी मोडपाक आनी इतलो टायम लिमीट दिल्लो टू कंप्लाय वीथ द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट तर अजून गव्हर्मेंटान कांयच करूंक ना सो दीस इन इट सेल्फ बिकम्स अ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हे मेन दुसरें आमचे कोड ऑफ कम्युनिदाद आसात कोड ऑफ कम्युनिदाद सगळे आमने मांडलो आहा कोणाक जागा सुद्दां दिवपा जाय जाल्यार कोणाक आमगे गांवकार्यांक दिवपा मेळटा शेअर होल्डर पूण तितून प्रोसिजर आसा सो ही हें सांगपाचें आनी दुसरें कितें आमगे जे पळय पुर्वजान दिल्ली आहा ही हेरिटेज आमगेली युनीक आनी अदर पार्ट्स ऑफ इंडियान येना आनी प्रॉब्ली इन द वर्ल्ड सुद्दां आसची ना सो ही आमी हें करची मेंटेन करची थँक्यू. When the government is saying that 80% will be benefit to the Goans, then why the Komunidat is against it? Kumdad is not against anything. Kumdad has allowed the government a lot of things to be done, and that is the reason today Goa has developed. The government has got only 10% of land in Goa. Rest all the land belongs to Kumdad. That means you will see roads, infrastructure, schools, everything is done on Kumdad land and to develop Goa and Goans at large. So the Kumdad is never against what is good for Goa and Goans. The government is trying to be a hypocrite and now trying to squeeze money from common Goans. म्हणजे गव्हर्मेंट चोरपा उठला आता भायल्यां कडेन पयशे घेवन चोरले तेमी आता गोंयकारां कडेन चोरून तुमकां घाणा आमकां सगळ्यांक घाणा घालून दवरपा सोदता हांव कोंकाय न्ही शुद्ध कित्याक सांगता कित्याक सगळ्यांक कळपाक आमकां सगळ्यां कडेन पयशे घेवन मागीर तूं घाणा उलो ते फुकट दिवचे म्हणटा तूं ते आतां जे दिता ते लिगलायज करता जोरी तोरी हे सारकें कायदो आसलो जाल्यार हे कायद्या प्रमाण बसपा जाय आशिल्लें कायद्या प्रमाण बसतो जाल्यार हिमाचल प्रदेश सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स कितून आसताले भुमिपुत्रा कित्याक पास जावं ना कायद्या प्रमाण आसले जाल्यार सेम न्ही ते व्हडलें कित्याक सो फायनली गोंयकारांक पयशे घेयले आनी तुका पयशे घेयले म्हणटकीर मागीर तूं उरलो न्ही हँडिकॅप्ड उरलो कॉमन गोंयकारा कडेन हें हांव मुट्टे भाशेन 1000 रुपये रिसीट घेवन तुज्या नांवान बाट येयलें लिगली सारकें बाट जालें उरले ते पयशे मागीर दिन अशें करून काय ना न्हू परिस्थिती तुका फूल 100% पयशे घेतले 300 स्क्वेअर मिटराचे आनी उरली ती जमीन परत दी म्हटले आनी मागीर कितें जातलें हो सरकार पडटलो कायद्या प्रमाणे हें सगळें भायर पडटलें आनी मागीर म्हटलें पयशे परतून दिवपाक जाय पयशे खंयच कोण पण दितलो नोबडी वील गिव यू बॅक द मनी सो दीस इज अ बीग फ्रॉड हें जें फ्रॉड आहा हें स्कॅम आहा हें येवची आसा एक वर्स आजसून लोकांचो जर पयशे दिवपाक लागले तुमकां कळटले कितली कोट्यांनी पयशे थिंग आयले आनी मागीर म्हटलें ना सो जेन्ना एक वस्त सारकी ना कायदो सारको ना जाल्यार ते कायदो फाटी घेवपाची गरज आहा जे भाशेन भुमिपुत्रा सारकें ना म्हूण फाटी घेतलेले तेच भाशेन हेंवूय फाटी पडपाचें आहा फकत हितून एकूच आहा की गोंयकारांनी सद्या आपल्या नांवान जमीन जातली म्हूण आशेन आपल्यागे भुरग्यांक आपल्यागे नातरांक ही जमीन आपल्या नांवान जातली म्हूण आशेन हे सरकाराक पयशे दिवचे न्हू ओके थँक्यू म्हाका एकच आनी एक स्टेटमेंट करपा जाय आमगे कोंकणी एक म्हणणी आहा